24 जून ते 15 ऑक्टोबर मेरेन वेर्णा कुठ्ठाळीचो महामार्ग दवरतले बंद। राती 11 सावन ते दुसरे दिसा सकाळी 7 मेरेन जावची ना येरादारी। सरकारान काढल्या अधिसुचोवणी। कॅसिनो इबाडटा गोंयच्या युवकांचो फुडार। गोवा सुरक्षा युवा मंचान केला आरोप। जुगार कायद्यात दुरुस्ती करपाक केलो खर विरोध। नुस्त्यातल्या फॉर्मेलिनाचो वाद परतून लागला फडफडूंक। मडगांवां फॉर्मेलिन तपासपाक इवा फर्नांडिसाचीच करात नेमणूक। काँग्रेसीन केल्या मागणी। उजो पालवलो तरी अजून निवना मडगांवच्या कोयराचो वाद। मडगांवचे आजी माजी नगराध्यक्ष म्हणटात मेस्तुरात कोयराचो विलो करप हो फोमेंतो बरोबर केल्ल्या कराराचो आसलो भाग। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। वेर्णा कुठ्ठाळी महामार्ग 24 जूनाच्यान ऑक्टोबराचे 15 तारखे मेरेन राती 11 ते सकाळी 7 मेरेन येरादारीक बंद आसतलो। ह्या काळात दाबोळेच्यान येरादारी घुवणायतले। जुवारी पुलाचे काम बेगिनातले बेगीन पुराय करपाच्या उद्देशान महामार्ग येरादारीक बंद करपाचो निर्णय सरकारान घेतला। पुलाचे खांबे बांधून तयार आसात, पूण स्लॅबाचे ब्लॉक्स अजूनय घालूंक नात। सद्याक ज्या रस्त्याचो येरादारी खातीर वापर जाता तो रस्तो ह्या खांब्यांक समांतर आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365। कॅसिनोक लागून गोंयच्या तरणाट्यांचो फुडार उध्वस्त जाला। गोवा सुरक्षा मंचाचो युवा फांटो म्हणटा। जुगार कायद्यातले दुरुस्तेकय तांणी विरोध केला। फोंड्यां घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कॅसिनो विशीं केल्ल्या विधानाचेर तांणी टिका केल्या। कॅसिनोक लागूनच गोंयच्या बायलांचें नांव पेड्ड्यार जालां अशें मंचाचे युवा फांट्याचो अध्यक्ष नितीन फळदेसाय म्हणटा। तशेंच गवळी वखदां शिंदळकी वेवसायाक लागून गोंयची बदनामी जाल्या। ह्या सगळ्या गजालींक कॅसिनोच जबाबदार अशें तो म्हणटा। सुरवातीक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर जेन्ना आशिल्ले तेन्ना स्वता तो एक काँग्रेसीन जो हाडिल्लो तो काडून उडयतले अशा पद्दतीन आंदोलन बी ताणें केलें। पण आमकां मागीर खबर आसा की एकाचे 8 आतां भाजपच्या सरकारच्या कालावधींत जाल्ले आनी ह्या सगळ्या वेवसायामुळे एक आमकां लक्षात येता की गोंयची जी धार्मीक, सामाजीक, आध्यात्मीक, इतिहासीक अशी जी प्रतिमा आसा ती पूर्ण पुसून वचपाची आसा कितें अशा प्रकारचे हे वेवसाय आसा। म्हणजे कॅसिनोमुळे अंमली पदार्थ जो आसा, ड्रग्स जे आसा हे मोठ्या प्रमाणात तेजें सेवन त्या भागांत केलें वयता, कॅसिनोचेर केलें वयता। त्याच्या बरोबर अनेक वेश्या व्यवसाय जो आसा तो वाडलो वयता। त्यामुळे सगळं समाजान हे सगळे दूषित समाज दूषित जाता कितें अशा प्रकारचे सगळे व्यवसाय गोवा सरकार किंवा भाजप सरकार हे ज्या पद्दतीन हो कॅसिनो आता पूर्ण कायदेशीर अशा पद्दतीन करपाक सोदतात ताका आमचो विरोध आसा। हांवें म्हटलें की हेज्या बरोबर एक आनी एक हें येता तो अंमली पदार्थ। हेचे तर आमकां खबर आसा की भारतीय जनता पार्टीचे ऑलरेडी कार्यकर्ते जे आसा हे अंमली पदार्थान ऑलरेडी आसात। त्यामुळे त्या कार्यकर्त्यांक हेजो फायदो मात्र अशा प्रकारचे अनैतीक आशिल्ले किंवा हे कॅसिनो जे आसा ते पूर्ण गोंयान स्थापीत जातले, भुंयकांवान ते आसतले अशा प्रकारचे जे वक्तव्य करतात हेचो खरें म्हणजे आमी निशेध करतात। एकूण ह्या सगळ्या प्रकारान एक लक्षात येता की गोंयकारांची आमची ही दिशाभूल आणि फसवणूक हे करता काय कितें। आपूण वेचून आयलो जाल्यार कॅसिनो मांडवींतल्यान भायर काडून मारतलो अशें आश्वासन बाबुशान वेंचणूक प्रचारा वेळार दिल्लें। पणजी वेंचणुकेचो निकाल जावन आतां सुमार म्हयनो जायत आयला। ताणें दिल्ल्या अल्टिमेटमांतले 70 दीस उरल्यात। कॅसिनोंच्या अतिक्रमणा आड पालिकेन कारवाय केल्ली। बाबुशे त्या वेळार हजर आशिल्लो। फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक। नुस्त्यातल्या फॉर्मेलिनाच्या तपासणे खातीर इवा फर्नांडिसाची अधिकृत अधिकारी म्हूण मडगांवां नेमणूक करची काँग्रेसीन मागणी केल्या। काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान तशें पत्रय मुख्यमंत्र्याक बरयलां। गोंयांत भायल्यान येवपी नुस्त्यात फॉर्मेलिन आशिल्ल्याची गजाल इवान उक्ताडार हाडिल्ली। हे गजाली खातीर तिका प्रोत्साहन दिवचे बदला गोंय सरकारान तिका त्रासूच दिले। नुस्त्यातल्या फॉर्मेलिनाचो विशय अजूनय लोकांचे तकलेंतल्यान वचूंक ना। नुस्तेबंदी उपरांत हो विशय आनीक खरसाणेन लोकां मुखार आयलो। नुस्त्यात अजूनय फॉर्मेलिन आसा की ना हाचेर अजूनय राजकीय जुगलबंदी पळोवपाक मेळटा। आयज आमी मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयलां आनीक आयवा फर्नांडीस जे FDAचे एक ऑफिसर आशिल्ले
आनी जेजेर लोकांचो खूब इश्यू आशिल्लो, जेका लोकांनी डिमांड केला, आमीय डिमांड केल्लें आनी मिनिस्टर विजय सरदेसाय आनी गव्हर्मेंटान एग्री केल्लें की हे मडगांवचें मार्केट सगळें तेजे कडेन हँड ओवर करपाचें म्हणून. तातूंतल्यान एक लोकां भितर विश्वास येता आशिल्लो. कितें जालें 12 जुनाक गेले वर्सा जेन्ना एफडीएन रेड मारली आनी सकाळचें फॉर्मलीन मेळ्ळें आनी सांजचे परत ते फॉर्मलीन ना म्हणून रिपोर्ट मेळ्ळो. सो जेन्ना 2 रिपोर्ट जाले तेतूंत भितर लोकां भितर एक भंय निर्माण जालो, कन्फ्युजन क्रिएट जाली आनी सगळ्या लोकांक एक दुबाव सामको क्रिएट जालो की फॉर्मलीन आशिल्लें नुस्तेंच हांगा मेळटा म्हणून. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. कोयराचेर प्रक्रिया करतना ओलो आनी सुको असो मेस्तुरात कोयर दितले अशें टेंडर दितना फोमेंतोक सांगिल्लें. मडगांवचो आदलो नगराध्यक्ष सावियो कुतिनो सांगता. कोयरा विशींचो करार केल्लो तेन्ना तो नगराध्यक्ष आशिल्लो, पूण आतां नव्या नेमाचो आदार घेत फकत वेगळायिल्लो कोयरूच घेतले अशें फोमेंतो सांगता अशें तो म्हणटा. आतांचो नगराध्यक्षय ताच्या ह्या मता कडेन सहमत आसा. आदलो नगराध्यक्ष सावियो कुतिनो सांगता ते प्रमाण मडगांवच्या कोयराचेर प्रक्रिया करपा खातीर कोयर प्रकल्पात सगळे तरेचो कोयर घेतले अशें फोमेंतोन आदी मान्य केल्लें. पूण 2016 वर्सा कांय नवे नेम आयले. तातूंत फक्त वेगळायिल्लो कोयरूच प्लांटाक दिवपा विशीं उल्लेख आसा. आमी जेन्ना टेंडर प्रोसेस स्टार्ट केल्लो तेन्ना आमी ऑलवेज हें केलें की मिक्स पेस्ट येतलो म्हणटा आनी त्या प्रमाणे तो टेंडर बीड मागयल्लो आनी कंपनीक भरपूर खबर आशिल्ली रायट फ्रॉम बिगिनींग की बाबा मिक्स पेस्टूय येतलो म्हणटा. आतां 2016 रुल्स न्यू येयल्या की सेग्रिगेशन जावपा जाय म्हणून. सो ते रुल्साची एडवांटेज घेवन कंपनी हें करपा सोदता, एडवांटेज घेता की मिक्स वेस्ट आहा ती घेयना, सेग्रिगेटेड वेस्ट जाय म्हणून. पूण हांव कितें म्हणटा, आतां सपोज म्हणटा हीच परिस्थिती जाली जाल्यार मडगांव एकदम त्रास जातले. कित्याक सेग्रिगेशन वेस्ट कलेक्ट करपा सिस्टम पळय सद्या मडगांव ना, म्युन्सिपालिटी कडेन सिस्टम ना जो वेट वेस्ट ट्रान्सपोर्ट करपा सारको ना. जेन्ना लास्ट टायमाक हांव कॉन्सिलर आशिल्लो 2011 तेन्ना म्हगे म्हायती प्रमाणे सगळो वेस्ट घेवपाचो तांच्यानी घेवपा आशिल्लो अशें म्हाका दिसता. तेंच्यांनी सगळो वेस्ट घेवपाचो. सो हाजेर कितें जाता, सगळो वेस्ट घेवपाचो आनी आतां सेग्रिगेटेड वेस्ट घेवपा तें हें जायना, पूण सगळो वेस्ट घेवपा आहा म्हूण हांव तें जाणा. सेग्रिगेटेड वेस्ट केन्नाच्यान कॉमेस जालें? सेग्रिगेटेड वेस्ट कितें आसा, MSW रूल्स आयले तेन्ना 2016 अशें म्हूण ते सेग्रिगेटेड वेस्ट घेवपा जाय म्हूण ते म्हणपा लागले. MSW रूल सेज. आतां आम ऑलरेडी स्टार्ट केलें सेग्रिगेशन. वॉट लेवल तें जातलें स्लोली, पूण आम सेग्रिगेशन ऑलरेडी स्टार्ट केलां आनी वी आर ट्रायींग हार्ड टू गिव सेग्रिगेटेड वेस्ट एंड टेल पीपल ऑल्सो टू कॉपरेट विथ अस टू गिव सेग्रिगेटेड वेस्ट. मडगांव पालिका सोनसड्यावेलो न्हयकारिल्लो कोयर एकठांय करपाक लागल्या. मजगतीं 2 दिसां भितर कोयराचो प्रश्न सोडयतात अशें मडगांवचो अतिरिक्त जिल्लोधिकारी प्रसन्न आचार्य म्हणटा. पळयात. जे पळय थंय कन्सेशनर आसात फोमेंतो हांचे कडेन उलोवणी केली. थंय सोनसड्याचेर एक हांवें विजीट दिली आनी तांचे कितें बॉटलनेक्स आशिल्ल्यो त्यो समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो. जवळ जवळ 700 टन जो पळय रिजेक्ट माल आसा प्लांटाचेर ती काडपाची जबाबदारी चीफ ऑफिसरान वर फुटिंगार घेतिल्ली आसा आनी हांव आशा करतां की हो जो इशू आसा तो 1-2 दीस भितर रिजॉल्व जावपाक जाय. मडगांवच्यान आमचे खबराकार रमेश नायक रावत आणि संदीप तुयेकार. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोयराच्या प्रस्नावयल्यान मडगांवाक खवदळ पडला. फोमेंतो कंपनीन सोनसड्यावेल्या कोयराचेर प्रक्रिया करपाचें काम बंद केल्ल्यान मडगांव पालिकेच्या वेगळ्या वेगळ्या प्रभागांनी कोयराचे दोंगर जाल्यात. कोलमरड हो तातूंतलोच एक प्रभाग. फुडल्या 2 दिसां भितर पालिकेन कोयर उखल्लो ना जाल्यार आंदोलन करतले. शिवसेनेन शिटकावणी दिल्या. फोमेंतोन सोनसड्या वयल्या कोयराचेर प्रक्रिया करपाचे बंद केल्ल्यान मडगांवा कोयराचे ढीग साचून रावल्यात. गार्बेज सगळो नावेली सायडीचो, वार्का सायडीचो तो सगळो गार्बेज येवन हांगा रातचो तूं येवन पळयत न्हू, तो सगळो गार्बेज हो लोक गाडी हाडून उडयता. विचारल्या कितें सांगता तुज्या बापायचो प्लेस काय म्हणून हें उतरां आनी हें कोणाक जाय झगडी, कोणा कडेन कोण वयतलो. जर 6 उपरांत तूं येयत न्हू जाल्यार पळोवपाक जाय जाल्यार हांगा पळय 7 उपरांत लोक व्हडली बॅगां काळी बॅगां भरून हाडून उडयता. सोनसड्या गाडी वचना म्हणून प्रॉब्लेम जाले. ती माती सोडून गाडी हालता. आतां हेजे कडेन ओल्ड स्टी आमच्या आसा न्ही हाडचे ओल्ड स्टी तेजे कडेन उरले तो म्हणटा गाडी लागून प्रॉब्लेम जाता. सगळे इंजिनियर थंय आहा सोनसड्याक, सगळे वर्कर इंजिनियर सगळे थंय घातल्या.
लोक हांगा वयता गाडयेन हाडटात आनी करतात सगळी मोटरसायकली गाडयो सगळी सक्कम शहरांचे हाडून उडयतात आनी तांकां सांगल्यार ते वयल्यान तापतात पण आनी आमी पयशे बी भरतात एका सोसायटीचे एका वर्साक 600 भरतात आमी आनी ह्या फुकट हाडून सगळे हांगा उडयतात. मजगती हो कोयर काडपाक शिवसेनेन पालिकेक 2 दिसांचो वेळ दिला, ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. मडगांव शहर हे सुंदर शहर पूण हांगा गार्बेजी प्रॉब्लम वाडले कारणान सगळ्याक व्हडलो प्रश्न आहा. लोकांक वयता रोडाचेर पावल्या गार्बेज आनी गार्बेज पावल्यार सगळ्याक रोगराई जावपाक शकता. डेंगू सारके आज मलेरिया सारके रोग तयार जावपाक शकता. ही घाण जी आसा ती वास घेवपाक वचपाक जायना. हांगासून सारकी भुरगीं वयता इस्कॉलाची 1000 भुरगीं वयता ह्यो अप एंड डावन. तरी आसतना म्युन्सिपाल्टी कितें करता कांय कळना. पूण म्युन्सिपाल्टी आतां रोखडेच इमिजिएटली एक्शन घेवपाचें, नाल्यार आमी शिवसेना हेजेर आंदोलन करतले रोखडेच. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. 2018 वर्साचे 44वे अ गट तियात्र सर्तीत पयले इनाम फावो जाल्ल्या आय लव्ह यू तियात्राचे इनाम फाटीं घेवचे आनी तियात्र सादर करतले संस्थेचेर 3 वर्सां खातीरची बंदी हाडची अशी मागणी तियात्र मोगी गोंय हे संस्थेन केल्ली. कला अकादमीक संस्थेन तियात्रा विशीं चुकीची म्हायती दिल्या, सर्तीचे नेम मोडल्यात अशें संस्थेच्या जाळवणदारांनी आरोप केल्ले. हाची सुनावणी 20 जूनाक जावपाची आशिल्ली. कारवाये विशींचो निर्णय 27 तारखेर घेतले अशें कला अकादमीन सांगलां. Kala Academy has been surrounded by controversies for past so many years. Now, a new controversy started about the new Tiyat I Love You held during last year's competition. The allegation is that this Tiyat was a remake of a Marathi drama, but writer Matthias Mascarenhas wrote it as if it was an original. फाटली कितलींशीं वर्सां फिक्सिंग जें जातालें तें आमचे कडेन प्रूफ आसनासलें, पूण हे फाटी आमकां प्रूफ मेळ्ळें म्हणून आमी एक ग्रूप सगळे जे दिग्दर्शक बरोवपी आसा तेंचो एक ग्रूप फॉर्म केलो. रिजल्ट जाल्या उपरांत आय लव्ह यू हो एक तियात्र ही गुजराती एक ड्रामा वाट बहार जाए नहीं हे गुजराती नाटक हे सर्तीक ट्रान्सलेट केलें आनीक हाडलें. पण जेन्ना आमी RTI मोगोन जेन्ना आमी सगळे डॉक्युमेंट मागले तितूंत आमकां क्लियर जालें की माथायस मास्कारेन्हस हाणें हो तियात्र बरोवन दिग्दर्शीत केला हें तेणें फॉर्माचेर क्लियर बरयल्लें आसा. आनीक फॉर्माचेर बरयल्लें आसा तेणें एडॉप्टेशन आसा जावं तुमी सर्ती खातीर बरयल्या हें सगळें क्लियर बरयल्लें आसा. पूण तेणें आपण स्वताक रायटर आनी डायरेक्टर म्हूण बरोवन दिल्लें आसा. आमी निशेध केलो आनीक आमी कला अकादमी कडेन मागलें की ताबडतोब जो फर्स्ट प्रायज ताका दिल्लो आसा तो विड्रॉ करचो. आनी तेच बरोबर आमी दुसरो पॉयंट मांडलो की जे इंडिविज्युअल प्रायज ताका दिल्ले आसा तेय बी विड्रॉ करचे. तेणें फटिंगपणां केल्यान ते खातीर ताका 3 वर्सांचे तरी बॅन दिवचें. Tomadino Cardozo has also alleged that Kala Academy does not follow rules and does not appoint judges properly. He has also alleged that staff of Kala Academy take part in Tiyat and give prizes to themselves. Watch. Kala Academy एक स्टाफ मेंबर आसा. हो स्टाफ मेंबर तोच ऑर्गनायझर आसता तियात्राचो आनी होच स्टाफ मेंबर 5 पुणी तियात्र डायरेक्ट करता. 5 जाणांचे तियात्र डायरेक्ट करता, नांवां बोलत्यांचीच. आनी ह्या 5 जाणांतल्या तियात्रांक 3गांक खंयचे ना खंयचे प्रायज मेळटाच. आमचे जजींग सिस्टम जी आसा ती सारकी चुकीची आसा. एक टॅक्निकल सायड जाणा म्हणून ते कोण एक मराठी वा कोंकणी नाटकांतलो हाडून दवरता, पूण ताका तियात्राची कसलीच म्हायती आसना. सो ह्या खातीर आमचे जजींग जे जाता तें सारकें लो क्वॉलिटीन जाता आनी नाका तांकां इनाम फावो जाता. A video journalist Shyam Chari from Panaji. पार्किंगेचो प्रश्न दिसान दीस गोंधळ वाडीत चल्ला. फोंडे बेशिस्तीन वाहनां पार्क करून दवरिल्ल्यान लोकांक ताचो त्रास जावंक लागला. फोंडे पालिका हे बाबतीत गंभीर जाला. विशयाचे गांभीर्य लक्षांत घेत शारांत पार्किंगे खातीर सुवात तयार करपाचे दिकेन पालिकेन यत्न चलयल्यात. फोंडे तालुक्यात 4 मतदारसंघ येतात. सगळी कडल्यान येतली वाहनां फोंड्या पार्क करतात. सुवात नाशिल्ल्यान लोक मेळत थंय आपले वाहन दवरतात. परिणाम येरादारीचो इबाड.
नगराध्यक्ष प्रदीप नायक सांगता ही समस्या सोडोवपा खातीर आमी आमचे परीन यत्न करतात. मार्केट प्रोजेक्ट आसा तितूर सकयल आमचो बेजमेंट पार्किंग आसा ते आमी सुरू करपाचें आसा. त्याच बरोबर काही जाग्यांनी आमी हें केल्लें आसा म्हणजे मार्किंग करून कशें पार्किंग करपाचें तें सगळें करून दवरलेलें आसा. आमचे पर्यंत आमी प्रयत्न चालू आसा आनी प्रयत्न करतले आमी. म्युनिसिपालिटीच्या जाग्यार कितें पार्किंग जाता त्याच बरोबर ही बिल्डींग आमची आतां आसा ती आमी मोडून बांदपाची आसा तेन्ना तेजे पोंदाक आमी बेजमेंट पार्किंग दवरतले. सद्या पावस आसल्या कारणान लोक आपल्यो 2 व्हिलर घरा कडेन दवरून 4 व्हिलर घेवन भायर सरता आनी तितूर मातसो आमकां आतां म्हणजे चड प्रॉब्लेम जाता. तेन्ना आमी प्रयत्न चालू आसा. एक शास्त्री हॉल म्हण आसलें आमची ती बिल्डींग मोडून आमी थंय पार्किंग प्रोजेक्ट एक करपाचो आसा. प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडे हो फोंड्याचो पालकमंत्री आसा. फोंडे पालिकेक भेट दिवन मंडळा बरोबर ताणें पार्किंगेच्या प्रश्नाचेर चर्चा केली. पळयात. हो सेन्सिटीव इश्यू आसा. म्हाका दिसता आमी फुडले आठवड्या पुती ह्या संदर्भात एक मिटींग ऑलरेडी आमी फिक्स करपाचें मनान हाडिल्लें आसा आनी जो पर्यंत ह्या सगळ्या स्टेक होल्डर्सांक घेवनूच काही गोष्टी मुखार व्हरपाच्यो आसा. गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. ज्यो काही गोष्टी कितें आसा जे कोणी जर कितें केल्लें आसा त्या संदर्भात ताजेर चर्चा जाल्या नंतरूच मुखार व्हरपाचो एक आराखडो हांवें म्हणिल्लें आसा की एकंदरीत फोंडा तालुको जो आसा तो विकसीत करपा खातीर त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमची पावलां आमी सातत्यान मारतले. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. गोंयच्यो गरजो लक्षांत घेवन केंद्रांतल्यान राज्याक चडांत चड अनुदान मेळचें हाचे खातीर वित्त मंत्र्या सयत हेर केंद्रीय मंत्र्या वांगडा बसका घेतलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. जाल्यार जुलय म्हयन्यांत खण मंत्र्याची भेट घेतलो अशेंय ताणें म्हटलां. पणजेच्या भाजपा कार्यालयात येवन मुख्यमंत्र्यान कार्यकर्ते सांगातान बसका घेतली. ह्या वेळार तो पत्रकारांकडे उलयतालो. मजगतीं काँग्रेसीचे कांय आमदार भाजपांत येवंक सोदतात अशी वावडी आसा. मीटिंग दवरल्या रिगार्डिंग द बजेट ऑफ द स्टेटीचे जो कितें रिक्वायरमेंट आनी बाकी कितें स्पेशली मीटिंग म्हणजे फायनान्स मिनिस्टरा कडेन आसा आनी बाकी इतर 1-2 मिनिस्टरा कडेन मेळपाक मेळत जाल्यार मेळटा. मायन्स मिनिस्टरा कडेन मेळटले ना हे फावटी मायन्स मिनिस्टरा म्हजे प्लॅन ना. मायन्स मिनिस्टराक जुलयान मेळटा. आनी हे आतां दवरल्या तुवें पब्लीक अवर टायप पळय तें आतां रेगुलर हें आसतलें अशें सद्या तरी कार्यकर्त्या खातीर दवरला. रेगुलर अशें जावंक ना बट केन्ना तरी 2 म्हयन्यांनी एकदां टुडे हांव भारतीय जनता पार्टीचो मुख्यमंत्री. भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक मेळप आनी हांव जसो पब्लिकाक थंय मेळटा तसो हांगासर गोंयभरच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांकूय प्रायोरिटी दिवन मेळप हें म्हजें कर्तव्य. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयच्या अर्थीक उदरगतीचे दिश्टीन म्हत्वाच्या आशिल्ल्या विकास कामांक लोकांनी तेंको दिवचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोंयकारांक आवाहन केलां. पळयात पुराय बातमी. वेळगेचे पोरणे शाळेचे बिल्डिंगेचे नूतनीकरण करून तातूंत मुळावें भलायकी केंद्र चालू केलां. ह्या भलायकी केंद्राच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयतालो. ह्या भलायकी केंद्रांत दोतोर आनी नर्स उपलब्ध आसतली. आतां वेळग्या पूर्णवेळ भलायकी आनी आपतकालीन सेवा केंद्र उगडपाचो विचार आसा अशें ताणें सांगलें. पळयात तो कितें म्हणटा तो. जी पॉझिटिव्ह गजाल आसा ज्या गजालीक सपोर्ट करपाक जाय त्या गजालीक जर सपोर्ट करीत जाल्यार म्हाका दिसता वेळग्या ग्रामपंचायत आमकां अजुनूय बी हांव तरी म्हणटालो की इवन जो एड्युकेशनल हब आनी ह्यो गजाली जर येता आसत खूब कडेन जागा आसा त्या गजालीक जर सगळ्यांनी सहकार्य केलें आसत जाल्यार अजून बरे प्रोजेक्ट हे वेळग्याक येवंक शकता. जेणे करून ऑटोमॅटिकली एखादो प्रोजेक्ट येवप म्हणजे जेणे करून ना म्हटलें जाल्यार खंय ना खंय तरी इकॉनॉमीक फ्लो जो आसा हो इकॉनॉमीक फ्लो सदांच त्या एरियेंत वाडत आसता आनी तें करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचें सहकार्य आज आमी RMD केल्या. सो दॅट इन लाँग रन आमकां वेळगेच्यान सांखळे वयचें पडचें न्ही हे तकलेन धरून आमकां हांगासर फूल फ्लेज प्रायमरी हेल्थ सेंटर सुरू करपाक जाय वीच इज द 12 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसतलें म्हणजे 6 बेड फॉर द फिमेल सेक्शन 6 बेड फॉर द मेल सेक्शन अशें म्हणून पूर्ण वेळ ज्या हॉस्पिटलांत म्हणजे 24 तास दोतोर आसतलो. वेळगेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. गोवा मायल्सा आड पेटिल्लो उजो अजूनय घुसघुसता. गोवा मायल्सा आड सुरू केल्ले मोहिमेक तेंको मेळचो हे खातीर टॅक्सी ड्रायव्हर आनी कांय टॅक्सी धन्यांनी काँग्रेस आमदाराची भेट घेतली. टॅक्सीकारांकडेन बसका घेतल्या उपरांत ह्या विशयाचेर तांचे भुमिकेविशीं मंगळार मेरेन कळयतात अशें काँग्रेस आमदारान सांगलें.
बिरेस्तारा जाल्ले काँग्रेसीचे बसकेंतय गोवा मायल्साचो विशय चर्चेक आयिल्लो. ह्या वेळार टॅक्सीवाल्यांनी काँग्रेसीच्या आमदारा सांगातान बसका घेतली. काँग्रेस आमदारांनी तांचे गाराणे आयकून घेतले. पळयात. इन्सिडंट जे सांगप जालें की आमकां कशे पद्दतीन त्रास करप जाता जेन्ना आमी खंय तरी दाद मागतात, न्याय मागपाक वयतात किंवा आमकां कसले त्रास जाता म्हणून आमी कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन वयतात तेन्ना आमकां हेल्प करपाचें सोडून किंवा आयकून घेवपाचें सोडून उलटी धमकी दिवप जातात. असो काही प्रकार तेमी उलोवन दाखोवप जालें. सरकाराचे सीएम धरून त्या मंत्र्यांनी सगळ्यांनी हेंची एटलीस्ट निदान म्हणजे टायम दिवन तेंचे म्हणणे तरी आयकून घेवपाकच जाय. तेंचे म्हणणे तरी आयकून घेवपाक जाय. न्ही आमी तेजेरच ते आज फक्त आमी तेंचे आयकून घेतले आसा पूण आमी फुडले CLPक सविस्तर हेजेर आमी डिस्कस करतले. आज सगळे आमदार नसलेले, एक 7-8 आमदार आसले पूण बाकीचे आमदार आमी सगळे 11 वरांचेर ट्युजडे मिटींग दवरले मंगळाराक. तेन्ना तेजेर आमी टॅक्सी ऑपरेटर आनी टॅक्सी चालकांनी गोवा मायल्सांत भितर सरपाचें आवाहन मांद्र्याचो आमदार दयानंद सोपटेन केल्लें. ताच्या त्या वक्तव्याचो मांद्रेच्या टॅक्सीकारांनी बिरेस्तारान निशेध केलो. एकूच धंदो गोंयकाराच्या हातीन उरलेलो आसा तो आमी मरसर हो धंदो आमच्या गोंयकाराच्या हातीन सांबाळपाक आमी वावुरतले. पण येत आमचे MLAन आनी GTDC हेणें काल जी स्टेटमेंट केलें तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? तेची कितें तरी मिसअंडरस्टँडींग जावन तेणी 90% पेडण्यातले आमचे जॉईंट जावपाक तयार आसात म्हणून सांगल्यात पूण तशें कांयच ना. आमचे कोणूच तयार जावपाक जॉईंट जावपाक रेडी ना. कंप्लीट ओपोज सगळ्यांचो ओपोज आहा. गोवा माणसाक आमचो सपोर्ट ना. गोवा माणसाक आमचो ओपोज आहा. कित्याक आमच्या भितर झगडटले आमी, झगडी जातली, एकामेकाक आमी मारतले, ताका आमकां गोवा मायस नाका. मांद्रेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार आनी सचिवालयांतल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.